नमस्कार येवकार सुयश गावणेकार प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। प्रधानमंत्री मोदीची निर्णय क्षमता कार्यक्षमता तोखणायेची प्रधानमंत्र्याच्या 70व्या वाढदिसा निमतान सेवा सप्ताहाच्या समारोपाच्या रॅलीत बाबा धेप्यान दिले एक दाखले। राज्यपालाचो सरकारी स्टाफाक घराक सबसिडी वेले रिणाची स्कीम बंद करपाचो अध्यादेश खंयचेच कोर्टाचो विपरीत आदेश तरतूद नेम अध्यादेशाक बादचे ना विरोधकांक कोत्र। मोलेंच्या वादग्रस्त 400 केव्ही ट्रान्समिशन लायनीचेर दवरिल्ली प्रेझेंटेशन चर्चा पडली बाचाबाचीचेर मंत्री आमदाराचे एक्टिविस्टाकडेन वाजले। पावसकार म्हणटा प्रकल्प जातलोच। आणि गोवा बोर्डान 12वेचे पेपर सेट करपाची प्रक्रिया केली सुरू। अभ्यासक्रमाक 30% खातर खंयचे सिलेबस कापला खंयचे ना क्वेश्चन पेपर सेटरांकूच प्रश्नचिन्ह। रक्षा मळार आसूं बायलां शेतकार गरिबांचे सबलीकरण आसूं उद्देजकता वा आंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची निर्णय क्षमता संवेदनशीलता कार्यक्षमतेची उद्देजक श्रीनिवास देपोन स्वताच्या अनुभवाचे एक दाखले दिवन तुस्त केली। बीजेपीन मोदीच्या 70व्या वाडदिसा निमतान केल्ले सेवा सप्ताहाचो समारोप आयतारा व्हर्च्युअल रॅलीन केलो। सभेक बाबा धेंपो आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयले। हे मोदीजींचे जे विजन आसा आणि हे प्रत्येक भारतीयान मोदीजीन जेन्ना हातान आपली सत्ता घेतली जेन्ना 2014 वेंचणुके जालो आणि मोदीजी लिडर म्हणून आमकां पंतप्रधान म्हणून लागले तेन्ना पासून मोदीजीचो एकूच विचार आशिल्लो की भारत हाऊ डू वी बिल्ड इंडिया, हाऊ डू वी मेक इंडिया मोर स्ट्रॉंगर। आणि थंय जायते कॉमन मॅनाच्या येवजणुके पासून विदेश नीती पासून संरक्षणापासून आणि थंय आमचे मनोहर भाईक तांच्यांनी संरक्षण मंत्री म्हणून व्हेलो। थंय कितलीशीच कामां आशिल्ली कितले वर्सांनी वर्सां फायली क्लियर जायनाशिल्ल्यो म्हणजे हे प्रत्येक हातून तर उलोवंक गेलो ताका एक दीस जाय पडटलो। एक्सपिरियन्स सांगता आमचे कॉर्पोरेट जे हे आसा ग्रुप आसा हे कोविड महामारीक लागून आमी घरच्यान ऑपरेट करपाक शिकले आणि ते एकूच लागून डिजिटल एम्पावरमेंट जाल्ल्याक मोदीजींनी करून दाखयल्ल्याक ती आमकां आज ताजो लाभ घेवंक मेळ्ळो। आणि आज प्रत्येक गव्हर्मेंटाची स्कीम जी आसा येवजण जी आसा ती आज ऑनलायन मेळटा। तातूंत कितें जालें हे मिडल मॅन जे आशिल्ले ते सगळे रातोरात गायब जाले मोदीजीन तांकां गायब केले। तशेंच इंडिव्हिज्युअल पळयत जाल्यार देशाचें संरक्षण मोदीजींनी कशें केलें। जायते जे आमचेर आक्रमक हल्लो जातालो जे टेररिझम आमी म्हणटा जाताले ते मोदीजींनी कितलेशे धाडसी निर्णय घेतले। तुम्ही तो पुलवामा अटॅक म्हणा किंवा तो युरी अटॅक म्हणा किंवा सध्या चायनाक जे लडाख जे मातसो तणाव पैदा जालो ते मोदीजींनी एकूच सांगले आपूण प्रत्येक देशा बरोबर बरी मैत्री दवरूंक शकता आणि ती मोदीजींनी करून दाखयले। लोकांचो रोजगार गेला। दुसरे म्हणजे प्रत्येक जाणांक खंय खंय आसा थंय आपल्या आरोग्याची काळजी घेवची पडटा। आमकां एकदम सोंपें म्हणपाक की लॉकडावन करूं नाका मोदीजीन अशें कित्याक केलें हांव तरी ह्या मताचो आसा लॉकडावन जर करूं नाशिल्लो आज जी हानी जाल्या ती 3 पटींनी हानी चड आसपाची। मोदीजीक खरोच वालोर दिवपाचो की अशें डिसिजन तांच्यांनी घेतलें। प्रधानमंत्र्याकूय ते एकदम कठीण डिसिजन कित्याक इकॉनॉमी चलता लोकांचो रोजगार चलता पूण ताणें एकूच येवजिलें जान है तो जहां है हे तांचे शब्द आशिल्ले तेन्ना। रक्तदानाची खरी गरज सेवा सप्ताहा निमतान रक्तदान शिबिरां जाली। आज खरी गरज आसा आमकां ब्लड डोनेशनची आणि त्यामुळे बरेचशा मतदारसंघांनी ब्लड डोनेशनचे कॅम्पाचे आयोजन केले आणि हे सगळ्यांनी हे केवळ भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो करपाक शकता। आम्ही जेवळार आमचे लॉकडाऊन जालें 25 मार्च ते 31 मे ह्या दरम्यान लॉकडाऊन जालें 68 दिसाचें लॉकडाऊन जालें पण ह्या 68 दिसाच्या लॉकडाऊनान सुद्धा सेवा कार्य करपाक भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो फाटी सरलो ना। स्वयंपूर्ण गोंय करपाचें काम 2 ऑक्टोबरा सावन सुरू जातलें म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो। आमी म्हणटा आत्मनिर्भर भारत ह्याच धर्तीचेर आणि त्याच तत्वाचेर आमी सगळ्या गोंयकारांक उलो मारला।
आम्ही दीनदयाळ जयंती 25 तारखेच्यान सुरू करता ते 2 ऑक्टोबर पर्यंत आम्ही तो परत हो कार्यक्रम सुरू आसतलो. आत्मनिर्भर भारत हाच्या अंतर्गत सुरू करपी वेगवेगळ्यो पॅकेजी वेगवेगळो कार्यक्रम लोकां कडेन पावोवचो. तर 2 तारखेक हो कार्यक्रम सोंपचो ना जाल्यार आत्मनिर्भर भारत हाच्या अंतर्गत स्वयंपूर्ण गोंय हे कशें जावचें हें काम 2 तारखेच्यान सुरू जातलें आनी ताजो बेजीक सर्वे बेजीक डाटा आमचो डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन हांच्यांनी सगळ्यो पंचायतींचो सर्वे केलो, सगळ्या कावन्सिलाचो सर्वे केलो. तांच्यांनी मुळात तुज्या कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें आसा, तुज्या कडेन स्कील कितें आसा, तुज्या हांगासले लोक कितें करपाक शकता, तुज्या हांगासर लोकल प्रॉडक्ट कितें जाता. माननीय मोदीजी जे म्हणटा वीच इज द वोकल फॉर लोकल. आमचो जो प्रॉडक्ट आसा ताज्या खातीर आमकां वोकल जावपाची गरज आसा. आयजूय बी गोंयचो तांदूळ हांगा तयार जाता आनी तो प्रोसेस खंय जाता बेंगलोराक वचून. ह्या फुडें ना, तो गोंयांत प्रोसेस जावपाक जाय आनी द गोवन ब्रँडच्या सकयल फुडें येवपाक जाय. तेन्ना आमी म्हणटले आत्मनिर्भर भारतच्या सकयल स्वयंपूर्ण गोंय. आमकां जर आयज फीश लागता, आमकां जर आयज दूद लागता, आमकां जर चिकन लागता, आमकां जर फुलां लागता, आमकां शेजाराच्या राज्यांतली न्ही तर ती आमच्या राज्यांत तयार जावपाक जाय. म्हाज्या पंचायत एरियेत जायी आसत जाल्यार ती हांवें करपाक जायी. म्हाज्या म्युनिसिपालिटी एरियेत आमकां ह्या लोकांक फुडें काडचें पडटलें, आमकां ह्या लोकांक तयार करचें पडटलें. हें काम एकटें दुसरें सरकार करूंक शकचें ना. आमी सगळे मेळोन आत्मनिर्भर भारत हाच्या अंतर्गत स्वयंपूर्ण गोंय करपाक तुमचो सगळ्यांचो हातभार निश्चितच जाय. त्याच धर्तीचेर आमी तो 2 ऑक्टोबराच्यान गांधी जयंती ह्या निमित्तान सुरूय करुया. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयच्या राज्यपालान सरकारी स्टाफाक घराक सबसिडीचेर रीण दिवपाची स्कीम बंद करपाचो अध्यादेश जारी केलो. खंयच्याच कोर्टाचो विपरीत आदेश वा आदली स्कीम तरतूद वा नेम ह्या अध्यादेशाक बादचे ना. फुडें ही वा नवी येवजण अधिसुचोवणी काडून चालीक लावंक शकता हेंवूय सूत्र सरकारान अध्यादेशांत सोडलां. विरोधकांचो आवाज काडूंक सुरू. 20 वर्सां सावन सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर आशिल्ली घराक सबसिडीचेर रिणाची येवजण बंद करपाचो अध्यादेश राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारीन काडलो. हे येवजणेंत सरकारी कर्मचाऱ्यांचे घरांचे रिणाचेर कर्मचारी 2% जूर भरताले. उरिल्ल्या जुराचो भार सरकार उखलतालो. 5,000 परस मायज सरकारी कर्मचाऱ्यांनी ही स्कीम घेतल्या. सरकाराक ही स्कीम आतां परवडना. सरकारी स्टाफाचेर बँक रेटी प्रमाण जूर भरपाची पाळी. सरकारी स्टाफाक आशिल्ली घराक सबसिडीचेर रिणाची स्कीम बंद. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारीन काडलो अध्यादेश. कोर्टाचो विपरीत आदेश तरतूद वा नेम ह्या अध्यादेशाक बादचो ना. सरकार अधिकाऱ्यां आड याचिका घालूंक शकना, अध्यादेशात नमूद केला. सरकार फुडें ही स्कीम वा नवी स्कीम अधिसुचोवणी काडून चालीक लावंक शकता. स्कीम जाय तेन्ना बंद करपाचोय अधिकार सरकाराचो म्हूण अध्यादेशात बरयला. ह्या निर्णया आड सरकारी कर्मचारी हायकोर्टात गेल्यात. ताचेर सरकारी स्टाफाक कोर्टाची अंतरीम थाकाय नासली तरी सुनावणी सुरू जाल्ली. आतां ह्या अध्यादेशाक लागून सरकारी स्टाफाची याचिके मुखार नवे प्रश्नचिन्ह. विरोधकांक हो अध्यादेश मानवलो ना. आज गव्हर्नमेंट दाखोवन दिता की सरकारी नोकर जे आसात, गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज जे आसात हे तांचे एम्प्लॉईज न्ही म्हणून. एम्प्लॉईजा कडेन अशें वागपाक लागल्यात की खंयचे एनिमी स्टेटाचे एम्प्लॉईज काय म्हणून अशे तरेन गव्हर्नमेंट हे एम्प्लॉईजा कडेन वागपाक लागिल्ले आसा. कारण एम्प्लॉय जेन्ना लोन काडटा सरकारा कडेन एग्रीमेंट करता ओन्ली बिकॉज गव्हर्नमेंट 2% दितालो म्हणून एम्प्लॉय खंय ना खंय तरी मिडल क्लासाचो एम्प्लॉई मुखार सरता आनी आपले स्वप्नाचे घर बांदपाक किंवा जागो घेवन घर किंवा फ्लॅट घेवपाक मुखार सरता. कारण ही स्कीम आशिल्ली म्हणून. नाल्यार तो केन्नाच आपल्या हातून जर बसनाशिल्ले फायनान्शियल मॅनेजमेंटान तर तो केन्ना मुखार सरतच नाशिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोलेंच्या वादग्रस्त 400 kV ट्रान्समिशन लायन प्रकल्पाचेर दवरिल्ली प्रेझेंटेशन चर्चा बाचाबाचीचेर पडली. थंय थळाव्यांक प्रकल्पा विशीं सांगपाक गेल्ले मंत्री पावसकार आनी काब्राल आनी एक्टिविस्टांचें बरेंच वाजलें. प्रकल्प जातलोच म्हूण आमदार मंत्री पावसकार उलयता. मोलेंची पावर लायन, रेल्वे डबल ट्रॅक आनी हायवे 4 लेनाचेर गोंय कर्नाटकांत आवाज चडटा.
कोणे तरी स्टेटमेंट इतले लाख कट करता, इतले हजार कट करता, जे नंबर घातले ती सगळी झाडां कट करना आणि आज पासून ताका अजूनही अप्रुवल दिवना लायन ओडपाक ही सेक्शनाक आमी अजूनही हांगा येतले. आमी प्रॉमिस केल्ले आसा, मिनिस्टरान प्रॉमिस केल्ल्या जशे जशे एक एक पोला कडेन हांवें प्रॉमिस केल्ले हे कोविडा खातीर आमकां येवंक मेळना पूण अजूनही कामूय चालू जावना. ही मिटींग विलेज सांबाळा मोलेची मिटींग आसा, तुमची न्ही, ती तुम्हाला ही मिटींग मोलेची, ही मिटींग मोलेची हांव अर्ज करता. यू अंडरस्टँड? फुडल्या इतिहासात हो गोंयाक ह्या प्रोजेक्टाची गरज आसा. आयज आमी मोले पळयता, मोल्या लायट अशी वता, सगळे लोकांक खबर आसा. ते 11 केवीची लायट आमी हांगा घातली, लायट वता म्हणून 11 किलोवॅट, तरी सुद्दां लायट वचपाक लागली. तेन्ना हे लोक खंय गेल्ले? लायट वेत. आज समज हांगा हो प्रोजेक्ट जायत जाल्यार मोल्या पयली प्रायोरिटी मेळटली 24 hours ही लायट उरपाची. आज ह्या मोल्या पंचायत एरियेक सगळे लोक जे आसा ते एक एग्रीकल्चर, एक शेतकरी, एक बागायतदार असे विविध कल्टिवेशन केल्ले सादे सिंपल लोक हे भायले लोक येवन हांगा भडकायता. प्रोजेक्ट ड्रॉप जावचो ना, प्रोजेक्ट हो कॅन्सल जावचो ना. झाडां ही 10 टायम लायिल्ली वयतली. प्रकल्प आसा थंयच उरतलो, प्रकल्प आसा थंयच उरतलो. कोण म्हणटा मायनिंग घडला थंय प्रकल्प बरा, तशें जायना. पूण गांवच्या लोकांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता, कारण ते ठाम रावले की तांकां हो प्रोजेक्ट नाका म्हणून. आतां हांगा फक्त एका प्रोजेक्टाचेर डिस्कशन जाल्लें, ते म्हटलें ट्रान्समिशन लायन. लायट गोंयान कितली येतली, लायट गोंयान खंय वतली, पूण आजून पर्यंत कंपनी कडेन खंय खंय टॉवर्स येतले पळय ते सांगपाक कंपनीचो मनीस शकलो ना. सो एक कंप्लीट फेलियर ही मिटींग आशिल्ली. दोन्ही मिनिस्टरांक आयच्या मिटिंगेक कितें उलोवपाचें खबर नाशिल्लें. म्हणलें झाडां कापूना म्हणून आमी पर्सनली वचून सामकी लाखांनी झाडां कापल्या ती आमी पळयल्या. सेकंडली वर्ल्ड युनेस्को लिस्टेड वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट, बायोडायवर्सिटी सायटा भितर हो प्रोजेक्ट येता. ओके. गोवा बोर्डान 12वेचे पेपर सेट करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. शिक्षकांक पेपर सेट करूंक आपयल्यात, मात पेपर कसो कितें सेट करचो हें शिक्षकां मुखार मोठें प्रस्नचिन्ह. बोर्डांतली सुत्रां कोफुजां उलोवन दाखयतात. कोरोनाच्या अरिश्टांत 30% सिलेबसाचेर कातर मारल्या, मात खंयचे सिलेबस आसा खंयचे ना तेंच स्पश्ट नाशिल्ल्यान पेपर सेटरांचो गोंधळ. आउट ऑफ सिलेबसाची धाकधूक. गोवा बोर्डान 12वी परीक्षेची तयारी सुरू केल्या. पेपर सेट करूंक संबंधीत विशयाचे शिक्षकांक आपयल्यात, मात पेपर कसो कितें सेट करप ताचेरूच सध्या गोंधळ. गोवा बोर्डांतली सुत्रांच कोफुजां उलोवन दाखयतात. कोरोनाच्या अरिश्टांत शिक्षणीक कितलेशेच बदल जाले. जूनात सुरू जावपाचें शिक्षणीक वर्सूच हुमकळिल्ल्यान सिलेबसाक कातर लायल्या. सध्या ऑनलायन क्लासींचेर अभ्यासक्रम चल्ला, मात नेमकी खंयच्या अभ्यासक्रमांक कितली कातर लायल्या तें स्पश्ट ना. संबंधीत विशयाच्या शिक्षकांकूच कितें शिकोवपाचें आनी कितें ना तें सारकें खबर ना अशी परिस्थिती. तातूंत पेपर सेट करूंक लायला. आतां पेपर कसो कितें सेट करपाचो सगळोच गोंधळ. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सांखळी नावेले खून, भावान भावाक कापून मारलो. खून जालो तो कामगार जमेदार रेहमान म्हणटा तो मूळ पश्चिम बंगालचो. घरगुती वादांतल्यान खून जाला म्हूण आतां मेरेन जाल्ल्या तपासांतल्यान उघड जालां. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण रेहमानाच्या भावानूच ताका मारला. ताणें खंय पुलिसां मुखार गुन्यांव कबूलूय केला. पुलिसांनी तिगांक उखल्ल्यात. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. आयुष मंत्रालयाचे योग आयुर्वेद उपक्रम बायला भुरग्यां उदरगत मंत्रालयाच्या पोषण अभियाना बरोबर एकठांय चालीक लावपाची कबलात आयतारा जाली. म्हयनोभर कोविडाच्या दुयेंसान पब्लिकांतल्यान पयस आशिल्लो आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊ पयलेच खेप ह्या व्हर्च्युअल सुवाळ्यांत दिसलो. आयुष उपक्रम आता पोषण अभियाना बरोबर अंगणवाडींनी दिसतलो. कार्यावळीक मंत्री स्मृती इराणी आशिल्ली. It is my pleasure to address on the occasion of signing of MOU between Ministry of Ayush and Ministry of Women and Child Development on integration of Ayush in Poshan Abhiyan to work together in eliminating the malnutrition from the country to achieve the goal of Swasth Bharat. Malnutrition is one of the main reasons for the infant mortality, especially under the age of 5 years, which is directly linked with the inadequate
immunity in children. The Ministry of Women and Child Development is working hard to eliminate the malnutrition. The Ministry of Ayush is also working to promote the health of the people. With the common objective, the Ministry of Ayush and Ministry of WCD have come together to work as a united force and work dedicatedly to eliminate the malnutrition to the concepts and practice of the health in Ayurveda, which includes the proper nutrition, optimum weight of the baby, proper growth, immunity, etc. In this background, I am happy to inform that Ministry of Ayush and Ministry of Women and Child Development mutually agreed to work together to integrate the Ayush into Poshan Abhiyan and management of the malnutrition through the principle of practices of Ayurveda, Yoga, and other Ayush systems. सांतांद्रेचो आमदार फ्रांसीस सिल्वेर कोरोना पॉझिटिव्ह, ताणें होम आयसोलेशन घेतलां. आम आदमी पार्टीची कोरोना आड गोंयभर मोहीम चालूच. ऑक्सिजन सॅच्युरेशन लेवल, पल्स रेट तपासपाक बायणां फ्री कॅम्प घेतलो. मजगती कोरोनान आनीक 9 जाण गेले. आमी आतां बायणाक आमकां बरो रिजल्ट येयला, लोक रिस्पॉन्स बरो करता. त्या खातीर हांव कितें म्हणटा, आमचो केजरीवाल साहेब, तेका आय एम व्हेरी थँकफूल टू हिम, कित्याक लोकांक तो अवेरनेस कितें ते दाखोवन दिता. जाल्यार आतां आम आदमी पार्टीन हो कोरोना टेस्टिंग सुरू केला कॅम्पेन. तो गोंयकारांक मागता आमी तुमी फुडें येवचें, नाजाल्यार आमी तुमचे लागीं येता आनी हें टेस्टिंग तुमी करचें आनी तुमचो जीव सांबाळचो. आणि आमी लोकांक एक्सप्लेनूय करतात की ऑक्सिजन लेवल एक पातळीच्या सकयल येयले की तेंच्यांनी इमिडिएटली मेडिकल अटेन्शन दिवपाक जाय. आणि आमी लोकांक हें सांगलें की जे होम आयसोलेशन जे आसा तांकां आमी हो जो किट आसा एक आमकां जर सपोज कॉल करीत आमच्या खंयच्याय कार्यकर्त्याक, जाल्यार आमी अक्रॉस गोवा खुबश्या लोकांक हे होम आयसोलेशनाक दिल्ले आसा. आणि आमी अजून देखून आमी होम आयसोलेशना खातीर लोकांक दितात. जेन्ना आमकां कॉल येता तेन्ना जे सरकारान जे गेल्या फावटी जे हेल्थ मिनिस्टरान कमीट केल्ले की आपूण ऑक्सिमिटर बेगीनच्या बेगीन दितलो आणि कितें विटामिन्स आणि थर्मोमिटर दितलो. सो हांव हेल्थ मिनिस्टराक परतून रिमाइंड करूंक सोदता की तुवें जो एक 8-10 दिसां पयलीं जो स्टेटमेंट केल्लो तुवें मातसो तेचेर दखल दिवपाची आणि लोकांक हे ऑक्सिमिटराची आणि थर्मोमिटराची आणि ते विटामिन्साची सामकी गरज आसा. सो म्हाका दिसता हेल्थ मिनिस्टरान जाता तितले बेगीन ते दिवपाचे. राखणो तो गोरवांक सांबाळपी, दीसभर तांचे फाटल्यान हेडपी, सांज पडली काय तांकां घरा हाडपी, भुरगीं कशीं सांबाळून तांची कुयदाद करपी. हालीं तेंपार गोरवां फाटल्यान राखणो दिसना, राखणे मेळयनात. रानां दोंगरांनी चरवाक भोंवतले गोरवां बरोबर स्वता भोंवपाची गोरवांकारांचेर पाळी. गांवडोंगरी खोतीगांवच्या राखण्याचेर खासा रिपोर्ट. गोंयभर सध्या वचत थंय गोरवां रस्त्यार हेडटात. तांकां ना धड गोठे ना धड पोटापाण्याची वा चरपाची वेवस्था. ह्या गोरवांक लागून एक्सिडंट, तातूंत मनीस आनी जनावरांचे जीव वचपा मेरेन परिस्थिती. शारां आनी हायवेचेरूच न्ही, गांवांनी ही अशी हेडपी गोरवां कमी नात. आदीं तेंपार गांवगिऱ्या वाठारांनी गोरवां फाटल्यान तांचो राखणो आसतालोच. दीसभर गोरवांक चरोवप, तांच्या फाटल्यान रावप, तांची कुयदाद करप. गोरवां लोकांच्या शेता भाटांनी घुसून लोकांची करंदाय घालिनात हाची जतनाय घेवप हें राखण्याचें काम. मात हालीं तेंपार गोरवांचे हे साथीदार राखणे दिश्टीच पडनात आनी गोरवाकारांक राखणे मेळयनात. मात काणकोण म्हालांतल्या गांवडोंगरी आनी खोतीगांव पंचायतीच्या रानवटी गांवगिऱ्या वाठारांनी गोरवाकारूच स्वता राखणे जाल्यात. आनी तूं कितें काम करता? गोरवां राखता. राखणो म्हणून कितली गोरवां आहा? मागे 5 जाणां. 5 जाणां. दुधाची? गाबा, हिंडपा. आनी अशें तुमच्या काणकोणा अशें गोरवां फाटल्या राखणे आसता न्हू अजून? कित्याक राखता अशी तुमी गोरवां? गोड जाय न्हू आमकां. गोड जाय न्हू. लोकांच्या शेतांनी बी वचत म्हणून. शेतां वचत, ताडकी वचत, गोड जाय न्हू आमकां. गोरवांक राखता आनी कितें करता, घरा कडेन कोण ना, रांदून जेवपाचें गोरवांक. दीसभर तुमी गोरवां फाटल्यान न्हू? आनी तुमची कितली गोरवां आहा? 4 गोरवां. मागीर तूं आतां जेन्ना दीसभर गोरवां फाटल्यान रावता पळय, मागीर घरा कडेन मागीर कोण करता?
कोण आनी करता न्ही कोण पावता तेन्ना मातशें करपा केन्ना बांदून बी घालून. हय. आनी जेवण बिवण मागीर घरा जेवण आतां सकाळ कोण येयलां फाल्यां वयलें आतां जेवपा. सो तुमचो धंदो गोरवांचो तो शेत इल्लें रोयता गोरवां. 8 सोडटा. आनी दिसभर दिसभर. तांकां घरा केन्ना व्हरता मागीर? घर 5 वचता आज बेगी वता न्ही. अजून अशी तुमी कित्याक राखता गोरवां? कित्याक पयलीं धाडलें कोण चलयाक तो धंदो धाडलें आज्या पणज्या कलरफूल धंदो तसो राखपा. आनी तूं हेंच्या फाटल्यान रावले उपरांत मागीर घरा कडेन बीन कोण आसता तुजो? मिस उठना सगळो. गोरवांची आमकां कांय फायदो नाय राखून म्हळ्यार कितें आतां आमी पयलीं धाडलें केलें म्हूण ती करपाचें मागीर मेहनत आमी पापा रावपाना असो दिवपाचें. हेडपी गोरवांक गोठे वा गोशाळांची जंय वेवस्था ना थंय अजुनूय गांव आनी शारी वाठार म्हणिनासतना पंचायती पालिकांनी हेडपी गोरवां राखण्यां कडेन दिल्यार प्रयोग शक्य ना अशें न्ही. निदान रातीवितीचे गोरवांचे कळपांचे रस्त्यार बसतान एक्सिडंट ह्या मुख्या गोरवांक चोरयां कत्तलीक व्हरपाचे प्रकार घडये आळबन येतले. राखणो तो राखणो ताका गांव शाराच्यो शिमो ना. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या वाडदिसा निमतान सुरू आशिल्ले सेवा सप्ताहा सकयल वाळपय CHCत रक्तदान शिबीर जालें. उक्तावणाक आमदार आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे पावलो. वाळपयच्या फिनिक्स असोसिएशनान 10वेच्या गुणवंत भुरग्यांचो भोवमान केलो. दिवचले फॅब्रिकेटर्सांनी एकठांय येवन संघटना केल्या. अनलॉक फॉरांत गोंयच्यो एक खबरो. तुम्ही सगळ्यांनी गांवांत जर कोण कोविड जालो ताका स्टिग्मटायज करपाची गरज ना. तो ट्रिटमेंट घेवन बरो जातलो पूण त्याच बरोबर तांणी होम आयसोलेशनचे नियम पाळपाची गरज आहा. आमच्या गांवांत गरीब लोक आहा आनी गरीब लोक असल्या कारणान तो एकदा गांवांत होम आयसोलेशन ऑफ केल्यार ताका जागोच नासता भोंवपाक आनी मागीर ताजो परिवार पूर्णपणे पॉझिटीव येता. केन्ना केन्ना कांय लोक बिचोली बी रावता. हांवें पळयलां आई वडील जर जाणटे असले ते क्वॉरंटायनान वचून रावतात कारण तेंच्या आई वडिलांक त्रास जावंक न्ही. आयज हांव बी गेले 7-8 म्हयने हेजेरूच आमचें काम चालू आहा. जायत्यो मशिनां हाडल्यो जायते केले जायते आयज ऑक्सिजन म्हणटा तेजेरूच मनशाचें जिवन आमी वाचूंक शकतात. हांव जसो आतां भाशण हांगा करता तशेंच काल आमी पळयलें जे कंपनी गोंयांत काम करतात ते कंपनीक आमी सांगलां की पयलीं गोवा राज्यान ऑक्सिजन सप्लाय जातलें तेजे उपरांत मागीर तुमी जाय ते करा. महाराष्ट्रान भायले ऑक्सिजन भितर येवपाक बंदी घातल्या. कर्नाटकान भायले ऑक्सिजन गोंया राज्यान काय खंयच्याय राज्यान वचपाक बंदी घातल्या. तशेंच आमकां ते करचें पडलें काल कारण नाजाल्यार आमकां ऑक्सिजन सप्लाय कितें प्रत्येक मनशाक जितकी ऑक्सिजन लागता केन्ना आमी केन्ना विचारूच करूंक ना की आमच्या ह्या जिवनान आमी ह्या तरेचे पळयतले की प्रत्येक मनशाक ह्या तरेचे ऑक्सिजनाचो गरज पडटली. सगळे रजिस्टर्ड ओनर आसात. प्रत्येक जाण गव्हर्मेंटाक टॅक्स भरता, बोर्ड फी भरता, कचऱ्याचे फी भरता, सगळे भरता आणि हेंकां कितें आसा हेंकां कांयच लागना. आणि इतली मजा ही दिसता की जे गव्हर्मेंट आमचें सरकार आसा हेंकां खबर आहा की अशें काम चल्लेलें आसा पूण तेंकां कोणूच हांगा बॅन हाडिना. तांकां खंय तरी बॅन बसपाक जाय, तांकां खंय तरी हे बसोंक जाय. सुरुवात करता आतापर्यंत आमच्याकडे 17 फॅब्रिकेटर बिचोले तालुक्यांतले ऍड जाल्ले आसा आणि आम्ही ही जे सुरुवात करता ह्या सुरुवाती कडल्यान आम्ही आता अपील केला तशें सगळ्या ऑल ओव्हर गोवा तुमच्या मिडियाच्या मार्फत पेपराच्या मार्फत आम्ही हे अपील करूंक सोदता सगळ्यांक की गोंयांतल्या सगळ्या फॅब्रिकेटरांनी एकठांय येवचे, एक जावचे, आमकां जॉईन जावचे आणि हे मोठे असोसिएशन जावचे जेणे करून आमकां व्यवस्थित सगळ्यांक फॅब्रिकेटरांक आणि कस्टमरांक व्यवस्थित न्याय मेळटलो. पण हे जे कामगार कितें करतात प्रत्येकाच्या घरा वचून एकदम कमी रेटीचेर कमी किमतीचेर ते कामां करून तांकां दितात. त्यामुळे कामाची एक वाट लागलेली आसा, धंद्याची वाट लागलेली आसा. हे खंय तरी एका जाग्यार स्टेबल जावचे. तशेंच त्याचप्रमाणे सगळ्यांक आमचे हे फॅब्रिकेटर जे आसा ते सगळ्यांक इक्वल काम मेळचें, सगळ्यांक इक्वल एक रेट मेळचो हो एक ताच्या फाटलो उद्देश आसा. आमच्या फॅब्रिकेटरा भितरूच आज हांव एका रेटीन काम करता, दुसरो दुसऱ्या रेटीन काम करता, अशें प्रत्येकाचे आमच्या भितरूच एक कॉम्पिटिशन जाल्लें आसा कारण प्रत्येकाक काम जे आसता. तो मायग्रंट जो आहा तो आमची चीप रेट दिता ताका त्या दिसाचे 200 जावं 300 रुपया गावले तो खूश. हेच्या कारणान तो क्वॉलिटी तेजो असर जाता आणि ऑल ओव्हर फॅब्रिकेटरांचें नाम पिड्यार जाता. ते जावंक जायना आणि अनऑर्गनायज सगळे जे फॅब्रिकेटर आहा ते ऑर्गनायज जावंक जाय. आमकां प्रत्येकाक आमची एक्टिव्हिटी कळपाक जाय म्हणून एक आमी ऑर्गनायझेशन फॉर्म करता. फॅब्रिकेशन म्हटल्यार मेटल खूब वयता. दिसाक म्हाका दिसता गोंयांत करोडाचो तरी टर्न ओवर जाता आसतलो. तर हितून हेची सप्लाय चेन आहा डिस्ट्रिब्युटरा कडल्यान डीलर आसा आणि थंयच्यान जे मटेरियल जे भायर सरता ते फॅब्रिकेटर तो कस्टमर घेता
तर थंयसर खंय तरी फॅब्रिकेटरांक त्याचो डायरेक्ट लाभ मेळपाक जाय. जावं फॅब्रिकेटरांक वयताना जे कितें कंपनीच्यो ज्यो फॅसिलिटीज आहा त्यो फॅब्रिकेटरांक मेळपाक जाय. I would like to thank all my teachers as well as my parents. Without good support and guidance, this would have been an impossible task. Answering the board exams this year was not so easy. I would like to congratulate every student who has successfully cleared their board exams this year. And we always, like last 12 years, we are organizing this function and felicitating the meritorious students of various institutions. And I'm proud to say that till today, we have been felicitating around more than 200 students, and it is very proud moment for us that not only students from institution but also others who are excel in different fields like cultural, sports, social. We are recognizing their efforts and we are felicitating them on this platform. हे बुलेटिनींतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. चार चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.